विसा उपरांत तुमकां येवकार। आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो। आय लिगाचे आदले जैतिवंत साळगांवकार आनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लबामदी आयतारा फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार पेजाद मॅच जाली। धेंपोन साळगांवकाराक बरेच नाचयले, मात गोल मारपाचे सादे चान्स दोनूय वटयां चुकयले। हाका लागून मॅच बरी जावन सुद्दां निमणे मेरेन 0-0 बादाबाद उरली। धेंपोच्या रेंटी मार्टिन्सान तर मॅच सोंपता म्हणल्यार हातांतलो चान्स वगडायलो। धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आणि साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबामदी मॅच आयतारा जाली। ही मॅच जिखून तीनय पॉइंट मेळवून पहिल्या नंबराचेर येवपाक धेंपो पंगड पळयतालो। साळगांवकर जिखल्यार ही सर्त आनीकूच कठीण जावपाची, मात खेळ सोंपलो तेन्ना मॅच ड्रॉ उरली। एकमेकाचेर गोल करपाच्यो सुमार 20 संदी दोनूय पंगडाक मेळिल्ल्यो। 13 वेळा तर सामके गोल जावपाचे। खेळाच्या पहिल्या अर्धाक दर एक पंगडाक 3-3 संदी मेळिल्ल्यो। ह्यो आसात अश्योच कांय चुकिल्ल्यो संदी। Certainly from that shot anyway. Follow-up involvement there will be from our man defender. And is this the winner? Ranty Martins! What has he done? Luciano Zabrose, he tried to run the ball out. Coco capitalised and Ranty... Oh, what is he doing? What is he doing? हालींच धेंपो पंगडात आयिल्ल्या वेस्ट इंडीजचो खेळगडो डेन्झिल थिओबाल्ड पयलेच फावट टेलिव्हिजनाचेर पळोवंक मेळ्ळो। नायजेरियन फुटबॉल खेळगडे कोको आनी रेंटी आनी डेन्झिला मदीं समन्वय नाशिल्ल्यान गोल जावंक पावले ना। आयतारा जाल्ल्या खेळांत धेंपोचेर चडसो परिणाम जावंक ना। धेंपो पंगड पयले सुवातीचेर आसा। ही मॅच जिखल्यार साळगांवकर पंगड 5व्या सुवाती वयल्यान 3ऱ्या सुवातीचेर पावपाचो। तांणी ही संद वगडायली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। 6वी जागतीक शोटोकन कराटे आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियनशीप आनी प्रशिक्षण शिबीर आयतारा सावन ताळगांवां सुरू जालें। आदलो संवसारीक चॅम्पियन सेन्से हितोशी कासुयाच्या देखरेखी खाला आयतारा आनी सोमारा असे 2 दीस हे शिबीर चलतलें। उरिल्ले 3 दीस म्हणल्यार 2 फेब्रुवारी मेरेन सर्त चलतली। WSKFच्या गोंय फांट्याचो मुखेली सेन्से जोसेफ रॉड्रिक्सान मिडियाक सर्तीची कार्यावळ सांगली। गोंयांत जावपी आंतरराष्ट्रीय शोटोकन कराटे शिबीर आणि सर्तीची जोसेफ रॉड्रिक्सान माहिती दिली। This is the second time we are having it here in Goa. Previous time we had it in 2008, but this time we have a really huge number of participants compared to last time, and we've got more than 650 participants in both the categories from India as well as from abroad. As in the handout you'll see that there are participants from Russia, Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, Nepal, Sri Lanka and India. So we are absolutely fortunate to have our chief instructor of the World Shotokan Karate Do Federation here, Mr. Hitoshi Kasuya. He's a former world champion and he is one of the most well-known and trainer of karate in the world. 2.5 दीस चलपी ह्या शिबिरान गोंयकार कराटेपटूंक आपूण कशें प्रशिक्षण दितलो हे आदलो वर्ल्ड चॅम्पियन हितोशी कासुयान सांगले। Because student already knows karate. Yes. And of course, only 2 days or 3 days. I cannot advise for everything. But just the most important point is that then. Maybe student side is I hope understand. It's like a seed. You are planting a seed. Sensei is planting a seed, and maybe in future with proper nutrition and with proper nourishment by the all senior instructors from India, maybe that seed will grow in the big tree. प्रुडंट मीडिया खातीर आमचो खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। कला अकादमीन कृष्णा हे आर्ट एक्झिबिशन भरला। शालिनी संजय श्रीवास्तवान कृष्णाच्या जीवनाचेर काडिल्ल्या वेगवेगळ्या ऑयल पेंटिंगाचे हे प्रदर्शन। लोणी चोरपी धाकटुलो कृष्ण, वृंदावनान गोप गोपी बरोबर रास लीला, राधे बरोबरचे खीण, उपरांतचे महाभारत आणि भगवद्गीता सांगपी विश्वरूपी कृष्णा मेरेन वेगवेगळे प्रसंग म्हणल्यार जणू कृष्णाचे पुराय जीवनच ह्या प्रदर्शनांतल्यान उबें केलां। 3 फेब्रुवारी मेरेन ते पळोवंक उक्तें आसतलें। पळयात ह्या प्रदर्शनाची झलक।
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचें हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.